मनाची वयल्यान आसली आनी गेली 25 वर्सां आमी पॉलिटिक्सान आसा. आयज तुमची अनअपोज सरपंच म्हणून निवड जाल्या कशें दिसता? अनअपोज आयले कित्याक जेन्ना आमी पंचायत फॉर्म केली तेन्ना 5 जाणां बरोबर आशिल्ले आनी आमी डिसिजन घेतलेलें की तिगांयकूय चान्स पडटलो म्हणून. सो पयलीं आमची रोशनी भाभी जाली, तेच्या नंतर बिंदिया, सो म्हाजो टर्न. सो आमी उतराक एकामेकाक एकठांय रावली. अशें आमकां खूब त्रास जाले पूण तरी सुद्दां स्टील वी आर युनायटेड, म्हणजे बरोबर आसा अजून पर्यंत. ती कामां आमी करता. जावयकर हांव एक्टींग सरपंच आसलो, पोस्ट खाली जाल्लो सरपंचाचो. तेन्ना आमी कितें प्रॉमीस केल्लें तें फुलफील केल्लें आहा आनी आमकां हितून आमचो सीएमाचो फूल सपोर्ट आहा. त्या 25 वर्सां आमचे कडेन कामां जावंक नासलीं ती आमी डेवलपमेंट आमचे पंचायती थ्रू केल्लें आहा. पंचायत फंड्साच्यान जावं आनी 15 फायनान्स सगळ्या फायनान्साक ह्या वर्सा कामां जाल्यार ती केन्नाच कामां आमची जावंक नासलीं डेवलपमेंटाची. प्रत्येक वार्डाचें आमी सगळें कितें कितें डेवलपमेंट सगळें केलें. म्हणजे रस्ते खंयचें गटर म्हणूं नाका आनी कितें खंयचो फुटपाथीचे सगळे टायल्स पेवर्ड्स ब्लॉकींग आनी हांवें हांकां घेवन सारकें सगळ्यांक 5 जाण सारको रावलो आहा सारको आनी बरी सगळ्यांक फायट दिल्ली आहा सारकी. सो म्हाका सारकी खोशी जाता कित्याक सांग आमी जे प्रॉमीस केल्लें तें फुलफील केलें आनी तिगांयकूय आमी एज अ सरपंच खुर्चेर बसयली.